दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमोनाच्या म्हणलोल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळयून पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचे दोळे लावनूच आसात आनी आमचे खाशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी दोळबोंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एक खुण्यांक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदी सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपले भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान पुरगोट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ ये पर्यान जेजू सर्गार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोजींतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएलांतल्यान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजी संस्थे वरवीं प्रिथुमेच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण का तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. सबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेवंत आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लाय. तुज्या हाताच्या रोजनाराचेर
ताका उदिकां दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळांत दवरलाय. सोबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रिथ्वीचेर कितलें व्हडटें नांव तुजें. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं सावजां पर्यान तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं सगल्यांचेच ताचे आदीं केल्या. सोबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रिथ्वीचेर कितलें व्हडटें नांव तुजें. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरीच जावया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी ताणें दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना खूद जेजू तांचे मदेकाद उबो जालो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता तो एक भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें ताका म्हणलें, तुमी घाबरल्यात कित्याक? आनी असलो दुबाव तुमच्या मनांत उपरासता तें कितें? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात. म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेन बरोवन ती अजून दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? ताणें ताका भाजलोले मासल्यांचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर खालो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेजाची समूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तें सगळें देवाचे खुशे प्रमाणे संपादून येवचें आसलें. मागीर शास्त्रांचो अर्थ समजूंक ताणें ताची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्त कश्ट मरण सोंसतलो, तिसरे दिसा तो मेल्यांतलो पुनून जिवन जातलो आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमी ह्या घडणेची साक्षी दिवंक जाय. नियाळाक आदार. आयचे बरे खबरेच्यो वळींनी अशें आमकां थावें जाता. जेजू आपल्या खास मनशाक विंचून काडटा, आपलो अनुभव तांकां दिता आनी बरें तें तोच करता. आमकां सगल्यांक ताच्या विजमितांची खबर करूंक आमकां जेजू उलो करता. जेजून केलेलीं धाकटीं व व्हड अजापां आमकां दुसऱ्यांचो भावाट आमचे गोवायक्यांतल्यान जिवो धरूंक आमकां कायदो आसा. आमचो दुखी आनी जिवितांत शिकयलोले घडण्यो
दुसऱ्यांक प्रेरणा जातात। आमच्या स्वभावांतल्यान जेजू आमच्या जिवितांत वावुरता। त्या काळजाचे शिसांक दिलोले त्या भाशेन देव आपलें काम करूंक गोटाय आनी काळजीदारपण दिता। तुजी गोवायकी कितली सादी जावं, देवाक ती मानून वता, कारण तुज्या गोवायके वरवीं दुसऱ्यांचो भावाट आमी जागोयतांव आनी फुलयतांव। तर आमची गोवायकी दिवंक आसात काय आमी सदांच तयार आनी आयती? तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाची विजमिता परगोटूंक आमी वावुरया।